सगळ्यांक नमस्कार. आम्ही आयच्या अक्षय कथांतू आम्ही किष्किंधा कांडाचे मुखारसून पळया. फुडली व्हिडिओंतू किष्किंधा कांडांतू वाली सुग्रीवाल ಬಗ್ಗೆ सांगता आशिल्लें. आजी आमी कोण हांकां कसलाक एकलं पळयलें जायना म्हूण आमी पळया. वाली आनी सुग्रीव हांणी बाबाव. वाली अण्णा आनी सुग्रीव तागेलो भाव सान भाव. वाली किष्किंधेचो एकलो राजा. एक पंता मायावी म्हणजे राक्षसाक आनी वालीक युद्ध जावन येता. तेदना तो वाली त्या राक्षसाक मान काडचे खातीर ताका धांवडांगेन वचून एक व्हडले गुहे भितर न्हिदून बसता. तशी वता आसतना तो सांगता सुग्रीवाक, तूं हांगा राब, हांव भितर वचून त्या राक्षसाक मान न्हेता म्हूण सांगून. तशी सुमार समय जाले वरे वाली भायर येना. तें पळोवन सुग्रीव लेखता. हो अण्ण गेल्ले कितकी म्हूण लेखून सुग्रीव एक उपाय करता. कसन म्हळ्यार एक व्हडले फातर हाण घेवन तें गुहे धांपून सोडता. तो मायावी राक्षसी खंय वापस येता म्हूण सांगून तें धांपून सोडता. सुमार समय मागीर तो वाली वापस येता. ताका हें सुग्रीवान केलेलें पुराय कळटा. तशें देखून ताका खूब येता. हाण म्हाका द्रोह केला म्हूण सांगून घेवन तो कसो करता म्हळ्यार ते सुग्रीवाक तागे राज्यातून धांवडावन सोडता आनी तो राज जाता. आतां सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वतांत राबला. हें सकट काणी तो रामाक सांगता आसा. तो ऋष्यमुख पर्वतांत धैर्यार आसता कसला म्हळ्यार वालीक थंय येवचेक अनुमती नाशिल्लें. तशी वालीक त्या ऋष्यमुख पर्वताक येवचेक अनुमती नाशिल्ल्या कोरे एक काणी आसा. कसन म्हळ्यार मस्त वर्स फुडें दुंदुबी म्हणजे एक राक्षसाक तो वाली मान काणू तागेलें आंग काणू ऋष्यमुख पर्वता लागीं आशिल्लें तसलें एक मतंग ऋषी म्हणटले लांगा वयर उडोवन सोडता. हें पळोवन खूब आयलेले ऋषी वालीक एक शाप दिता. तूं कसलेपणी हें ऋष्यमुख पर्वता लागीं आयले रे, तूं थंयची मोर नोता म्हूण सांगून एक शाप दिता. तशें देखून वाली थंय येना म्हणजे धैर्यारी सुग्रीव थंयची राबून आसा. हें काणें आयकून राम ताका धैर्य दिता. तूं कसलें भिवू नाका, तुका हांव सहाय करता. तूं त्या वालीक आत्ताच युद्धाक आपय आनी हांव वालीक कशीपणी करून ह्या युद्धांत सल्लूत तशें करता म्हूण सांगता. अशी एक दीस वालीक युद्धाक आपयता. युद्ध बरें शूर जाता वाली आनी सुग्रीवाल मध्य. जाल्यार एक प्रॉब्लम कसन म्हळ्यार वाली आनी सुग्रीव पळोवचे कन म्हूण आसता ते. रामाक तशें देखून कसन करचें म्हूण कळना. ताका एक उपाय मेळटा. कसन म्हळ्यार वालील गळ्याक एक फुलां माळ घालचेक सांगता आनी तो एक रुक्का मुळा राबून वालीक थंय तुकून एक बाण मारता. थंयची वाली तागेलो देह त्याग करता. अशी सुग्रीव राज जाता. मागीर सुग्रीव तागेले राजवैभोगान तुजे आसता. ताका विंगड सकड विसर नोता. हे कडेन राम सुग्रीव ताका सीता माते सोदूचेक सहाय करता म्हणून राखून आसा. अशींची सुमार समय जाता. कितले समय जाले वरे सुग्रीवाल पत्तो आसना. मागीर रामाची खुद्दू येवन तो हनुमंताक भेटी जाता आनी सांगता, सुग्रीव म्हाका अशें सांगिल्लें आसा जाल्यार तो आज वरेक म्हाका सहाय करचेक येयनी म्हूण सांगता. हें आयकून हनुमंत सांगता, जायते रामा, हांव आत्तां वचून सुग्रीवाक हे विशय तिळसिता आनी आमी कूडले सीता मातेक सोदूची वेवस्था करता. ती तूं कसलें चिंता करनाका म्हूण सांगता. हनुमंत वचून सुग्रीवाक हे विशय सांगतना सुग्रीवाक होय म्हूण दिसता. कूडले तो तागेलें वानर सैन्य रेडी करता. हें वानर सैन्यांत केसरी, गवाक्ष, नील, गवय, मैंद, गंधमादन आनी सुमार सेनापती आनी वानर मागीर जांबवंत, भल्लूक राजा अशी सुमार जन तागेले सैन्यांत आसता. ते हें सकट सैन्य पळोवन रामाक एक धैर्य येता. आनी म्हाका खंडीत हेल्प करता ती म्हूण लेखून घेवन तो तांगेलो टू खुशीरी वता. सुग्रीव तागेले वानर सेनेक एक ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ एक दिक्काक पेटयता. अशी 4 दिक्काक तागेले सेने पेटयता. पुरा दिक्कार वचून सोदून येता ती. आनी ಕೆಲವು ಅಂಗದತನಿ आणि हनुमंत आशिल्ले सैन्य तांणी उल्लंघ घेता आसता ते. जटायूक
ताणें रावणानं संहार केलेलो आसा तशी जटायू तागेलो प्राणत्याग केला म्हणून उलोवंक येता आसतना थंयची वयर बसून आशिल्ली संपती म्हणटालो जटायू अण्णा व्हड अण्णा ताका तागेले भावाले तें गेल्लें तसले विशय आयकून बेजार जावन तो सांगता, हांव स्वल्प समय फुडें पळयला रावण म्हणटालेतलो एक चंद चेल्लेक घेवन वता आशिल्लो, तिची सीता माते आसच्या पुरो तो लंकाला घेवन वता आशिल्लो म्हण सांगता. हे वानर तांकां संपातीन दिलेलो विशय आयकून खुशी जावन पुराय जण समुद्र तीराला घेतात आनी ते सीता माते पळोवपाक जाल्यार लंकेक वचक आशिल्ले जाल्यार ते लंके समुद्र तीरातून मस्त दूर आशिल्ले. तितले दूर वरे वच्चे कशी म्हण तांणी आलोचन करता आसता ती. अशी तांणी तांगे सेनेन ते किकलांक निमगिता वता ती कोण कितले दूर उडचे जाता म्हण. गज म्हणटालो एक 10 मैल जाता म्हण सांगता. तशींची गवाक्षाक 20, गवया म्हणटालो 30, शरबाक 40. तशी सकड जण सांगता वता आसतना तांणी लेखता ती हो आमकां कोणाकय तितले दूर वच्चे साध्य ना म्हणून. तेदना हनुमंता ते समुद्राची पळयता आसता. ताका जांबवंत येवन उडगास करता. तो सान आसतना सुर्याक धरचेक तितले वयर उडला तुका विसरून गेलोय म्हणून सांगून उडगास करतना हनुमंताका तागेले पुरा फुडले उडगास जाता आनी तोची सीता मातेक पळोवचेक लंकेक उडचेक भायर सरता. हे हनुमंताक कसले विशय सांगता जाल्यार ताका उडगास करता आशिल्ले. ताका एक कारण आसा कसन म्हळ्यार सान आसतना हनुमंत मस्त एक ऋषी मुनी तांकां उपद्रव दिलेलो आसा. ते पळोवन ऋषी मुनी तांणी ताका शाप दितात कसन म्हळ्यार तुका गोत्त आशिल्लो पुरा पवर तुका अगत्य कालांत विसर नसका म्हणून. ताचे खातीर तो जांबवंत येवन ताका उडगास करचे. आतां हनुमंता लंकेक भायर सरला. हांगाक हें किष्किंधा कांड समाप्त जाता. मुखारचे अध्यायांत आमी सुंदरकांड पळया. मुखार कसन जाता हनुमंताक सीते मेळटवे कसन म्हणून आमी आमगेले सुंदरकांडांत पळयताची. तुमकां हे व्हिडिओ लायक केलो जाल्यार एक लायक करात. तुमगेले अभिप्राय कसले आसल्यार कमेंट सेक्शनांत घालून आमगेले हे पातोळी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून सपोर्ट करात. हांव मुखारचे व्हिडिओ मेळटा. धन्यवाद.